पटनायला बघण्यासाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स अत्यंत महत्त्वाच्या सब्जेक्टाचेर आपयल्ली आसा. हांव कालच आमी खूब कडेन पेपरांनी वाचलें की हेल्थ आनी एज्युकेशन हे दोन सेक्टर्स आसात. ह्या सेक्टराचेर मोर थर्स्ट ह्या देशांत दिवपाक बोथ आर गोईंग बिहायंड द दीस ऑफ कॉमन मॅन, म्हणजे गरीब मनशाच्या हाचे भायर वचपाक लागला. दोन्ही सेक्टराचे नॉर्मल परसेप्शन जावन आनी म्हणून एक बरें काम, एक बरो प्रोजेक्ट मडगांवच्या शहरांत साकारता दामोदराचे कृपेन. नांवूय दिलां दामोदर डायलिसीस सेंटर. ताचे मेन प्रवर्तक आसा केशव सेवा साधना, जी गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करता. तांचें काम बाकीचे कडेन इतले कडेन आसा. 153 भुरग्यांक ते मागाशिल्ल्या भुरग्यां खातीर हॉस्टेल चलयतात. एक शेळेर काणकोण, एक पैंगिणी, एक नेत्रावळी. डिचोले वाळपय ते स्पेशल भुरग्यां खातीर, म्हणजे आमी म्हणटा पळय ते स्पेशल चिल्ड्रन. दोन संस्था 253 भुरग्यांच्या शिक्षणाक सपोर्ट करता. बेतोडा फोंडा थंय एक फिजिओथेरपी सेंटर आनी आरोग्य धाम चलयता. आनी वेगवेगळे हातूंत भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपा खातीर प्रोफेशनल हातूंत स्वयं रोजगारा खातीर काणकोण हांगा एक वेवसायीक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलां. कोचिंग क्लासीस दिवपा खातीर तांणी संगणक प्रशिक्षण केंद्र केलां. म्हणजे म्हाका दिसता इवन गव्हर्मेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जी पळय CBRT टेस्ट केल्या ताजी सुद्दां ताजें ट्रेनींग दिवपाचें पयलो हें तांणी प्रॉमिस केलें, वीच इज रियली नीड ऑफ द डे. आनी केशव सेवा साधनाचे वेगवेगळ्या भागांत ह्या देशांतल्या अशी बरी कामां, सामाजीक कामां ते करतात. ताचो फायदो हो समाजांतल्या गरीबांतल्या गरीब मनशाक सुद्दां जाता. हे हांगा तांणी अत्यंत म्हत्वाचें सेंटर, म्हणजे 10 मशिनाचें युनीट डायलिसीस सेंटर, नांव तांणी दामोदर डायलिसीस सेंटर दवरलां. हे शेल्टर होम आमी बांदिल्लें मडगांव शहरांत. WRDच्या अंडर बांदिल्लें. ताचो ग्रावंड फ्लोर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ग्रावंड फ्लोर हो केशव सेवा साधनाक दिवचो. हें सेंटर चलोवपाक जेन्ना ते आयले आनी तातूंतल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांचे पूर्णपणे सहकार्य ह्या प्रोजेक्टाक मेळ्ळें. कारण सरकाराचें सहकार्य जायच पडटा वेगळे वेगळे स्तराचेर. एक बरो युनीट हांगा तयार जाता, जाचो फायदो दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक, त्याच बरोबर मडगांवच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणाचेर जावपाक शकतलो. किडनीचे प्रॉब्लेम कितले मोठ्या प्रमाणाचेर वाडला हांव बेश्टेच तुमकां सांगता. आख्ख्या गोंयांत 17 सेंटर्स आसा अशे. दक्षिण गोंयांत 10 सेंटरां आसात आनी 500 पेशंट्स आसात 10 सेंटरांत. तातूंत भितर कांसावले आसा, मडगांव हॉस्पिटलांक आसा डिस्ट्रिक्टांत 15 मशिनां आसा, 100 पेशंट आसा. आनी 5 मशिनां तांकां ऑलरेडी सँक्शन जाल्यां ती येवपाचीं आसा. कांसावले, नावेली, कुडचोडे, काणकोणा, बाणावली, धारबांदोडा, फोंडा, चिखलीम आनी बाळ्ळी अशे सगळे कडेन जवळ जवळ टोटल 85 मशीन्स आसात. 85 मशीन आनी 500 लोक थंय पेशंट म्हणून फायदो घेता. आतां हातूंत एक प्रॉब्लेम कितें जाता, एक फावटी तूं एका स्पॉटाचेर गेलो की टील द हे तूं ताजेरूच उरता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू. म्हणून आतां हे प्रॉब्लेम जावपाक आतां काणकोणांत 2 मशिनां जाय म्हणून ते 2 मशिनां घाली थंय. रोखडेच थंय लोक म्हणपाक लागले आनी मशिनां जाय, म्हणजे अशें वाडत आसा. अशा परिस्थितींत केशव सेवा साधना ही 10 मशिनाचें युनीट घालपाचें धाडस करता हें अत्यंत म्हत्वाचें. आनी म्हणून ताका लागूनच गव्हर्मेंटाचें काम त्यांनी आपल्या खांद्याचेर घेतलां, समाजकार्य. आनी आमी म्हणलें कितें की DDSY कार्ड ऑलरेडी DDSYचे खातीर आमी रजिस्ट्रेशन करपाक दिलां. भोवता तांची टीम ह्या दिसांनी येवन इन्स्पेक्शन करून दे वील इन्क्लूड इट इन द DDSY पेशंट तांकां कांयच ना. 1000 रुपया आमी रजिस्ट्रेशन फी दवरता ओन्ली वन्स म्हणजे एक जर तूं आयलो, तूं 1000 रुपया भरून रजिस्टर जालो की मागीर तूं कंटिन्युअसली कितलोय ते
डायलिसीस घे तुका आनी मागीर ती भरची पडना प्रोवायडेड यू हॅव DDSY कार्ड. DDSY कार्ड आतां सगळ्या कडेन आसा. आतां जावं डॉक्टर बोरकारा कडेन उलयतालो तो म्हणटा DDSY कार्ड हॅज नाव गॉट एवरीबडी हॅज गॉट DDSY कार्ड ना जाल्यार तांणी करप. समज DDSY कार्ड नाशिल्लो कोणी आयलो जाल्यार सुद्दां वी वील गिव हिम द सर्विसीस बट ही वील हॅव टू पे द DDSY कॉस्ट. आमी ताका मार्केट रेट बी तसलो लावपाचो ना. DDSY जो पळय पे करता पेशंटाक पर पेशंट तो ताणें पे करप अशें इन प्रिंसिपल आमी ठरयलां. दुसरें फर्स्ट प्रिफरन्स वील बी गिवन टू द पेशंट्स हू आर विदीन 2 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम दीस सेंटर. तातूंत प्रॅक्टिकली मडगांव सिटी नावेली हे पार्ट सगळे येतात. तांकां पयलें प्रिफरन्स दिवचें कित्याक ते लागीं आसा तांकां दुसरे कडेन वचपाक पडचें न्ही अशें. अशा परिस्थितीन हें ठरयल्लें आसा. जी कमिटी आसा तांणी जी कमिटी केल्या डायलिसीस सेंटराची ताजेर हांव अध्यक्ष आसा. म्हाका तांणी अध्यक्ष म्हणून एक सर्व करपाची संदी दिल्या आनी आतां हांगा सगळें जवळ जवळ रेडी आसा. इलेक्ट्रिसिटीचें सगळें काम जालां, वॉटर सप्लायाचें काम जालां, RO प्लांट जालां, बॅड्स आतां वता आसतना तुमच्यांनी पळोवपाक. आमी फक्त DDSYच्या इन्स्पेक्शनाक रावल्या. DDSYचें इन्स्पेक्शन एक 4-5 दिसां भितर तांची टीम येतली. तांची टीम येवन तांणी सर्टिफाय केलें की वी वील बी एनलिस्टेड इन DDSY. तें जालें की देन वी वील स्टार्ट. दोतोर आसा डॉक्टर मालदार वो हांगू आसतात मणिपालाचो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट आमचे ते सुप्रिता पै ते मणिपालाक आशिल्लें ते आतां ते मडगांव रावता. ते शी हॅज ऑल्सो कम हियर फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर. दीस आसतलो डायलिसिसाक डेज सकाळचे हय 2 शिफ्टीन चलतात. सकाळचे म्हणजे सांजे 5-5:30 8 to 5 दोनच. जर एक सण 2 किलोमीटर एरिया भायले जर लोक प्रिफरन्स म्हणजे कोणी 2 किलोमिटरांतलो कोणी आयलो जाल्यार ताका पयले प्रिफरन्स दितले. ताका पयस वचचे पेक्षा हे लागीं हेतू कितें आतां कितें जाता आतां एक म्हजो एक पयलीचो फ्रेंड आहा ही वर्क्स इन RTO. तो RTOची नोकरी जातकीर सांजचो हांगा येता मडगांव. परत चेंज करता न्हाता चेंज करता आनी परत आवय घेवन GMC वता. परत हे एवरी ऑल्टरनेट डे हॅज टू डू अशी ताजी परिस्थिती आसा. आनी एकलो आयला पळय म्हजे कडेन तो डिस्ट्रिक्टां आशिल्लो. ताच्या मदीं कंडिशन सिरियस जालें म्हणटकच GMCत गेलो. 15-20 दीस तो GMC उरलो. ताजो स्लॉट हांगा दुसऱ्याक दिलो. आतां तो परतो आयलो आनी परतो डिस्ट्रिक्टान गेलो. ते म्हणटा वी कांट गिव यू स्लॉट नाव. तुजो स्लॉट ऑलरेडी म्हणजे इतली हांव सांगपाचो उद्देश न्ही इतली रश आज मशिनाचेर आसा. अशा परिस्थितींत ह्या सेंटर जाता इथे ब्लेसिंग सामकें म्हणजे अशा परिस्थितींत एक मडगांवकारांक सगळ्यांक आनी लोकांक जनरल पब्लिकाक सुद्दां हेची ब्लेसिंग हांव नागेश सेवा साधनेन अत्यंत बऱ्या पद्दतीन काम केलां. तांकां खुबशीं लोकांनी मुखार सरून मशिनाय दिल्या. हांव सगळ्या नर्सां कडेन फिलॉथ्रॉपिस्टां कडेन आतां गणेश सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा तांचे कडेन देवस्थानां आसा तांचे कडेन आमकां तांणी सरळ हस्ते ह्या सेंटराक मदत केली. कारण रिकरींग एक्सपेंडिचर खूब आसा. कांय ना म्हटल्यार वर्साक 50-60 लाख रुपया हो इयरली एक्सपेंडिचर आसा. पर डे कितले पेशंट येवपाक शकता डायलिसीस? आमी सध्या 10 बेडेड अरेंजमेंट 6 घेवन स्टार्ट करता. पर डे 100 मशीन 100 मशीनांतले कितले पेशंट? पर डे 2 शिफ्ट. एका मशिनाचेर दोन कित्याक जनरली मिनिमम एक 7 to 8 डॉक्टर 7 to 8 hours न्ही. Each dialysis is 4 hours. 4 hours. दिसाक 2 शिफ्टी म्हणजे एका मशिनार 2 पेशंट. 6 मशिनाचेर एक दिसा 12 दुसरे दिसा 12. टोटल 24 पेशंट वी कॅन अकोमोडेट. केन्ना स्टार्ट जातलें? आमी DDSYचें इन्स्पेक्शन कितें सांगलां ह्या विकाक किंवा फुडल्या विकाक करता म्हणून. तें इन्स्पेक्शन जावन तांचो रिपोर्ट आयलो. वन्स वी आर एनलिस्टेड ऑन DDSY कार्ड वी आर रेडी फॉर स्टार्टिंग नाव. Otherwise we are ready. इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें Infrastructure ready आहा. Only because of that registration. त्या पेशंटाक ताजो फायदो घेवपाक मेळपाक जाय. भितर